हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिन नियाळ दितात। तशेंच आमी सुशांता कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, 2 दिसां पयलीं आसगांवा एक घर मोडून उडयल्लें आनी ह्या प्रकारा वयल्यान बरोच बोवाळ पडिल्लो। राती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आसगांवा आगरवाडेकार फॅमिलीच्या घराची पळोवणी केली आनी आयज जेन्ना कॅबिनेट बसका जाली तेन्ना कॅबिनेट बसकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें की ही जी केस आसा ती अंजून पुलिशे कडल्यान काडून क्रायम ब्रांचे कडेन दिल्ली आसा। हे विशींचो सविस्तर अहवाल आसा तो मुख्य सचिव तयार करता। मुख्य सचिवाचो अहवाल आयले उपरांत जे ह्या प्रकरणात घुसपल्यात घर मोडपे त्या सगळ्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या। अशे प्रकारचे प्रकार परत घडचे न्हू म्हणून गृहमंत्री ह्या नात्यान आपूण खबरदारी घेतलो अशें ताणें म्हटलां। आयज आनी दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी कॅबिनेट बसकेंतल्यानच येता ती म्हटल्यार तुमकां खबरच आसतलें की गोंयांत खुबश्यो ज्यो जमनी ज्यो बेकायदेशीरपणान हाताशिल्ल्यो आनी त्या प्रकरणांचो तपास करपा खातीर 1 मॅन कमिशन नेमिल्लो। त्या 1 मॅन कमिशनान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो सरकाराक केल्ल्यो आसात आनी त्या सुचोवण्यांची आदाराचेर जे कायद्यात ज्यो कांय दुरुस्त्यो करूंक जाय त्यो आतां येता त्या अधिवेशनांत करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। दुसरी जी म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंटाची आसा। सोलर फेरी बोट जी हाडिल्ली ती जाग्यारूच आसा, तिचो अजून कांयच वापर जायना। ती कोणाक तरी टेंडर काडून दितले अशें न्हंय येरादारी मंत्री जो आसा सुभाष फळदेसाय तांणी सांगिल्लें आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट हातूंतलीच की अशी की रोरो फेरी आतां नवी हाडपाची आसा खंय आनी ही रोरो फेरी जी आसा ती फुडल्या 6 म्हयन्यान रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंटाक मेळटली। बांदकामा खातीर ती दिल्ली आसात अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगिल्लें आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यात त्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशेंच आमी उत्तेजा कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उत्तेजा, काल मंगळारा राती मध्यान राती आगोंदा शेकांक 2 शेकांक उजो लागलो आनी तातूंत सिलिंडराच्या सुमार 4-5 सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान उज्यान आनीकूय पेट घेतलो आनी ह्या उज्यान आसा तो एक थंय कामगार न्हिदिल्लो ताका जाग्यारूच मरण आयलें लासून आनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास आसा तो सुरू आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार शिरगांव पंचायतीच्या उपसरपंच आनी सरपंचा आड कांय 3 पंचायतींनी आयज अविश्वास थाराव दाखल केला। BDO कडेन तेंच्यांनी प्रत तेजी दिल्या आनी कांयच वाठारांत कांयच उदरगत जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी हो अविश्वास थाराव दोगांयचेर दाखल केला। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार काल मोपा वाठारान वीज खात्याच्या दक्षता खात्यान धाड घातलेली आनी विजेची चोरी जाली। त्या प्रकरणात आयज मंत्री सुदीन ढवळीकरान प्रतिक्रिया दिल्या की गोंयान जे अशे घडणुको आसा त्यो काल जी मोपा वाठारान घडली ते तश्यो घडणुको परत घडच्यो न्हय ते खातीर सगळ्या घरांची आसा ती गोंयांतल्या अख्ख्या घरांची इंजिनियरा थ्रू तपासणी करतले अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगिल्लें आसा। हे तिनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू तेजा। आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या,
दिवचले हालींच उक्तावण जाल्लो 4 लेन बायपास रोड सद्या वादाचो विशय जाला. ह्या बायपासाचेर फाटले कितलेशेच दीस जाले अपघात जायत आसा. मंगळारा राती ह्या बायपासाचेर म्हालाचो ट्रक रुतपाचो प्रकार घडलो. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार शिक्षण संचालनालयान काडिल्ल्या रिक्त पदांच्या मुलाखती खातीर निमण्या वर्साच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्लो. मात गोंय विद्यापीठाचो निकाल जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान ह्या विद्यार्थ्यांक मुलाखत दिवपाक मेळ्ळी ना. गोंय विद्यापीठान थारायले तारखे उपरांत लेगीत निकाल जाहीर केल्लो ना. ताका लागून बेगोबेग निकाल जाहीर करचो अशी तिडक गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचे सचिव सुदीप नायक हाणें उक्तायला. ह्या दोनूय बातम्यो तुमकां सताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्याच्यो बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशें आतां आमी संजना कडेन ताजे कडल्यान जाणुया आयची दिसाची घडणूक. संजना, घाई गडबडीन जायना पूण तरी डेडलायन सोंपल्या उपरांत पणजेचे रस्ते एकदांचे उक्ते गेल्ले आसा. पण कुशीकच्या जे फुटपाथ आसता त्या फुटपाथाचें काम अर्दवट आशिल्ल्यान लोकांनी निराशा उक्तायला. कारण सायडीक जे फुटपाथ बांदता थंय ओपन स्पेस आशिल्ल्या कारणान थंय एक्सिडंट्सूय जावं शकता जावं किंवा कोण चलत वयताना पडूं शकता म्हणून लोकां मदीं तिडक आसा. दुसरी बातमी आसा ती स्मार्ट सिटी संदर्भांतूच आसा. 1 जुलय सावन पणजे ज्यो आतां खाजगी बसीस चलताल्यो त्यो सोडून आतां गव्हर्मेंटा अंडर म्हणजे स्मार्ट सिटी अंडर बसीस सुरू जावपाच्यो आसा. अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हाणें स्वेच्छा याचिकेंतल्यान उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाक दिल्ली आसा. बसीस सुरू करपाच्या खंडपीठान मुजत वाट दिवन फुडली सुनावणी 3 जुलयाक दवरिल्ली आसा. आनी एक आतां बरी बातमी म्हणजे घसघशीत धबधब्या खातीर फामाद आशिल्लो हरवळे गांव आतां ह्यान फुडें नीम विलेज म्हणून वळखुपांत येतलो. कोडुलिंबाची झाडां लावन हरवळे गांवाक फुडाराक नीम विलेज करपाचो संकल्प सांखळे मतदारसंघांतल्या हरवळे पंचायतीन घेतला. ह्याच अनुशंगान पोरू पुराय पंचायत वाठारांत कोडुलिंबाची झाडां लायिल्ली. अंदूय बीन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कोडुलिंबाचें झाड लावन हे संकल्पनेक सुरवात केल्ली आसा. ह्यो तिनूय सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. थँक्यू संजना. आनी तशेंच आग्रामोळ वाठारांत लायटीची आपालिपा सुरू आसा आनी त्या वाठारांत लायटूच ना अशें थंयचे वण्णे आहा. ते कागाळ करता पण जो वीज खात्या ते दुर्लक्ष करता अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो देखून तेंच्यांनी मागणी केला की 7 दिसां भितर लायटीचो जो प्रश्न आहा तो सुटावो जावंक ना जाल्यार ते सगळे रस्त्यार देंवतले आनी आंदोलन करतले. हेची बातमी आतां तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशें आतां आमी एंकरा कडेन या गोरीशा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. गोरीश, मनशान मानव जातीन कितली जरी प्रगती केली तरी निसर्ग आसा तो केन्ना केन्ना आपलो प्रकोप दाखयता आनी केन्ना केन्ना जी बाबत दर्जाचे किंवा गैरप्रकार आसात ते उक्ताडार हाडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां कला अकादमीच्या कामाचे तुमकां खबरूच आसतलें. तशेंच आतां मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाची जी इमारत आसा पर्वरी ताच्या छपराक गळटी लागिल्ली आसा. बेजमेंटान अंडरग्रावंड पार्किंग आसा थंय लेगीत उदक भरता. त्याच बरोबर AC फॉल्स सुद्दां कोसळपाच्यो अश्यो घडणुक्यो मुखार आयला अशें एडवोकेटान सांगलां. ताका लागून अतिरिक्त सोलिटरी जनरल ॲडवोकेट प्रवीण फळदेसाय हाणें वेवस्थापकीय संचालकाक पत्र बरयलां आनी हाचेर बेगोबेग लक्ष घालपाची मागणी केलेली आसा. थँक्यू गोरीश. ही गोरीशची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आतां आमी दिप्ती कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयची दिसाची घडणूक. दिप्ती, ऐश्वर्या, स्मार्ट सिटीचे जे काम जे आसा ते जेम तेम पुराय जावपाक पाविल्ले कडेन आसा. तशेंच स्मार्ट सिटीक लागून रस्ते रुंद केल्ले आनी रस्ते रुंद करतना साबार खुरीस तशेंच वडाचें झाड जे आसा ते स्थलांतरीत लेगीत केल्ले. मात सांतिनेज शीतल हॉटेला जंक्शनाचेर जे पळय जी इमारत आसा ताचेर कोणाचो आशिर्वाद आसा असो प्रश्न सद्या उपरासला. कारण ती बेकायदेशीर इमारत आसा आनी ताचेर ती मोडून उडोवपाक कोणूच पळयना. सद्या त्या इमारतीची जी केस आसा ती कोर्टान चालू आसा. तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार फातोर्डे मतदारसंघात रस्त्या कुशीक बेशिस्तपणान लोक गाडयो पार्क करून वतात. हाचेर कालूच थळावो आमदार जो आसा फातोर्डेचो विजय सरदेसाय हांणी मिटींग घेवन तांकां निर्देश दिलो पुलिसांक, ट्रॅफीक पुलिसांक की बेगोबेग कारवाय करची. तर आयच्यान तांणी ही मोहीम राबोवन ज्यो गाडयो पार्क केल्यो रस्त्या कुशीक तांकां लॉक घाल्ले आसा आनी कांय गाडयांक नोटीसूय ते आतां त्या गाडयांच्या धन्यांक धाडटले. आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 18व्या लोकसभेच्या अध्यक्ष पदाचेर ओम बिर्ला हांची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा.
ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सगळ्या सदस्या वतीन तांकां परबी भेटयली. तशेंच हाचे आदी बलराम जाकर हांणी 2 फावटी ह्या अध्यक्षपदाचो पदभार स्विकारिल्लो. त्याच्या उपरांत लोकसभा वेंचणूक जिखून येवन ओम बिर्ला हो पदभार सांबाळपी हो दुसरो हें आसा अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. ह्यो तुमकां बातम्यो सविस्तर गोमंतक टुडे साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू दिप्ती. आतां आमी पुराय दिसाचे बातम्या लागून तशेंच तुमी गोमंतक TV फॉलो तशेंच सबस्क्रायब करात. कॅमेरामॅन यश शेट, ऐश्वर्या खोर्जेकर. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.